देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22 वड 13 ते 15 आनी 19 ते 30. ते वचना फुडें उचितूच एक देवदूत जुसेक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्टाक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुसे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन तेच राती इजिप्टांत पळून गेलो. आनी हेरोड मरोसोर थंय रावलो. इजिप्टाक धांवन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो, अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें घडलें. हेरोड मरतच अवचितूच देवदूत इजिप्टांत जुसेक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोडाचे सुवातेर आरिकेलाव जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी सपनांत आपणाक असो शिटकायलो म्हणून गालिल्या प्रांतांत गेल्लो. थंय नाजारेत म्हणटात त्या नगरांत ताणें तिकाण केलें. ताका नाजारेतकार म्हूण नांव पडटलें, अशें प्रवाद्या उदेशीं सांगलोलें उतर पाळोवन आयलें. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.